छत्रपती संभाजीनगर महाराष्ट्र गोयच्या बॉडी बिल्डिंग आणि फिटनेस असोसिएशनाच्या जोडपालवान मिस्टर युनिवर्स बॉडी बिल्डिंग सर्त झाली। विशेष म्हळ्यार हे सर्तीत गोयच्या 2 बॉडी बिल्डरांनी जैत जोडले। अयान चौधरी आणि नामवंत सावंत जैतिवंत झाले। मेन्स फिजिकान नामवंत सावंतान 5वी सुवात मेळयली। महाराष्ट्रातल्या औरंगाबाद हांगा जाल्ल्या 63व्या मिस्टर इंडिया 2023 वर्साच्या 175 सेमी गटात तो वांटेकार जाल्लो। जाल्यार अयान चौधरीन मेन्स क्लासिक फिजिकान ओपन कॅटेगरीत 5वी सुवात मेळयली। या दोघांच्या यशाक लागून गोयच्या बॉडी बिल्डिंग आणि फिटनेस असोसिएशनाच्या अध्यक्षान आणि वांगड्यांनी तांकां परबी भेटायली। पळयात। It has been a great journey. I thank Goa Fitness and Bodybuilding Association for the constant support. Vishnu sir and Anup sir and everyone has been a part of this journey. They have supported us on every step, and I was able to secure a gold medal in Mr. Universe in Chhatrapati Sambhajinagar amongst more than 600 athletes. And it was not easy, it was tough, but the journey was made easier because of Goa Association BFAG, and I thank you everyone to be a part of this journey. Now BFAG खेळतात आता कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा छत्रपती संभाजीनगर 2023 युनिवर्स थंय म्हाका मॅन फिजिक्स कॅटेगरींत म्हाका 4th प्लेस मेळिल्ली आसा आनी मिस्टर इंडिया म्हाका 4th प्लेस मेळिल्ली आसा। Congratulate my association team and our athletes for historic win at Mr. Universe 2023 held at Chhatrapati Sambhajinagar. आयज आमच्या गोंयांत आमच्या एथलीट्सांनी एक जबरदस्त हिस्टॉरीक विन केल्या। फर्स्ट एथलीट्स जे मिस्टर युनिवर्स 2023 जे छत्रपती संभाजीनगर हांगा जाल्ले आसा तितून आमच्या गोंयच्या दोन्ही एथलीट्सांनी जबरदस्त कामगिरी करून ते आपलो टॅलंट दाखोवन हिस्टॉरीक मेडल्स विन केल्या। अयान चौधरीन क्लासिक फिजिकान गोल्ड मेडल एट मिस्टर युनिवर्स जिखलेलो आसा। तसोच ताणें इंडियाक 4th प्लेस सेक्युअर केल्ली आसा दुसरे कॅटेगरींत। तशेंच आमचे नामवंत सावंत मेन्स फिजिकान मिस्टर युनिवर्साक 4th प्लेस सेक्युअर केल्ली आसा आनी इंडियाकूय ताका 4th प्लेस मेळिल्ली आसा। तुमी हांगा पळयता तेंच्या वांगडा तेंचे मेडल्स आसा, तेंचे सर्टिफिकेट आसा। आनी हिस्टॉरीक विन आमी कित्याक म्हणटा ते एक जेन्युअन फेडरेशनान जे वर्ल्ड बिगस्ट फेडरेशन which is having more than 203 countries affiliation देशाभरांतले डिफरंट कंट्रीज पार्टिसिपंट्स येयल्ले आनी तितूंतले दुसरे दुसरे देशांतले पार्टिसिपंट आसून मोर दॅन 600 एथलीट्स पार्टिसिपेट केले कॉम्पिटिशनाक आनी तितून तेंच्यांनी गोल्ड सेक्युअर करप आनी 4th प्लेस सेक्युअर करप एक बीग अचिवमेंट तेंचे कॅटेगरीन। सो आय कॉंग्रॅच्युलेट देम एंड वी आर व्हेरी थँकफूल टू देम फॉर गेटिंग दीस मेडल्स टू गोवा which will inspire आमचे फुडले जनरेशन्स आनी जे आमचे अपकमिंग टॅलेंटेड एथलीट्स आसा तांकां। सो दिस इज द फर्स्ट टायम गोवन एथलीट्स आर विनिंग मिस्टर युनिवर्स मेडल which is one of the historic win. GOA365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।